आज 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती आणि गांधी जयंतीच्या निमित्तान आमचे बीजेपीन आणि आम्ही मतदारसंघ पेडणे मतदारसंघ एक संयुक्त अशी पदयात्रा आम्ही काढल्या जो संदेश प्रधानमंत्री मोदीजीन दिला की स्वच्छ भारत हो संदेश अख्ख्या गांवांनी आमकां पावोवपा जाय। आमच्या सायडीक नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळेली स्वच्छ भारताचे वयल्यान संगीता परब आसा, तशेंच आमचे मतदारसंघ संगीता गांवकर आणि आमचे मतदारसंघातले सगळ्यांनी स्वच्छ भारत ही मोहीम घेऊन प्लास्टीक न्यू प्लास्टीक म्हणजे प्लास्टीक पहिले प्लास्टीक जे आसा ते यूज जावचे न्ही बॅन हो घातलेलो देशा भितर आणि ते बॅन आमी ट्रीट करताले सगळे जाण मिळून। फर्स्ट पिशवी आहा ती म्हणजे पहिली आसता ती पिशवी ती बॅन केल्ली आहा आणि ती बॅन करपाक सगळ्यांनी आमी हें घेतला जाता तितलो पुढाकार घेतलेलो आहा की ती यूज जावची न्ही आणि प्लास्टीक म्हणटा तो सगळो बॅन करपा खातीर आमचो प्रयत्न। भारत हो स्वच्छ दवरपाक गांवांनी आमची मोहीम आसतली आणि आमचो मतदारसंघ जाता तितलो स्वच्छ दवरपाक आमचो प्रयत्न आसतलो। गांधी जयंती निमित्तान प्रधानमंत्रीन जो संदेश दिला तो संदेश घेऊन आज आमी गांवांनी वयतात। ही पदयात्रा आमची सुकेकुळान टू नागजर पर्यंत आसा आणि हो संदेश अख्ख्या मतदारसंघान आमचे लोक पावयतले अशी हांव आशा व्यक्त करता। आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हो सगळ्या गांवांनी सध्या पदयात्रा करीत आसा आणि ही सक्सेसफूल करपाक आमी जाता तितलो प्रयत्न करता।